Please put your hands together for the members of the Peacewari block. Moving on to the second prize for the North Goa block goes to the requesting our dignitaries to kindly be seated. Second prize of the North Goa goes to the Baldes block. Requesting our members to kindly come forward. Geeta Alpara, President. Safar Pakke, Vice President. Ashwini Charankar, Secretary. Dipali Bicholkar, Joint Secretary. Maya Kane, Treasurer. And Vishwaja Haldankar, Joint Treasurer. मोठ्यान ताल्यो मारप ह्या सगळ्या मेंबरांक. Once again, give them a big round of applause, please. Requesting our dignitaries to kindly be seated. Sogani apni basta घेवची मातशी. A visionary, a progressive force, and a leader who believes in technology-driven growth and inclusive empowerment. It is our privilege to now invite our chief guest, Shri Rohan Patil, Honorable Minister of Tourism, Information and Technology, to address the gathering. Mottya Taliwal Namcha chief guest today. A very good evening to all of you. माझा मित्र पेडणे मतदारसंघाचा आमदार प्रवीण आलेकर, आमची GPMSAची अध्यक्षा बाय दीक्षा कालवकर, ॲडमिनिस्ट्रेटर बाय नेरी रॉड्रिक्स, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाय गीता परब, तसेच हांगा आमचो डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत साऊथ श्री प्रसिद्ध नाईक, व्यासपीठार उपस्थित सगळी मान्यवर, हांगा उपस्थित सगळे आयचे सरकार मूर्ती व्हड प्रमाणात आयिल्ली सगळी गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानाची सगळी मेंबर्स उपस्थित, पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आणि भयणीं, पहिले सुवातेक गुरुपौर्णिमाची तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. हांव मनांतल्यान मानता की महिलांचो रूप वेगळे वेगळे आसता. आमी एखादी नवरात्री वेळा उलयतात आणि ताच्या खातीर ते 9 रूपान जरी उलयले जाल्यार कोण तरी कोणाची चली, कोणाची सून, कोणाची धूव, कोणाची भयण, कोणाची आवय, कोणाची ग्रँडमदर असे वेगळे वेगळे रूपान आपापलें काम करता. आणि आमच्या सारकेल्या भुरग्यांक मोल्ड करून व्हडल्यान येतात. म्हणून खंय जाल्यार खंय म्हाका दिसता गुरुपौर्णिमा जेन्ना आमी म्हणटात, गुरुपौर्णिमा तुमी सगळीं जाण खंय जाल्यार खंय गुरुच्या रूपान तुमी कोणाक कोणाक सगळ्यांक वयर मोल्ड करतात. पूण तुमकां सगळ्यांक पयली आयच्या दिसाची उलोवणी परबी आनी शाबासकी. कित्याक हांव सदांच म्हणटा की महिलांचो असो रोल आसता तो केन्ना दिश्टीच पडना. दादलो मनीस भायर वता आनी सांजचो येता आनी ताणें जग जिखिल्ल्या भशेन सगळें काम करून आयला असो दिसता. आनी एकदां त्याच दादल्या मनशाक दिसता बायल घरा बेकार आसता काय. कोविडच्या टायमार म्हाका दिसता खुबश्या घोवांक कळ्ळें
बायलो घरात काय करतात काय म्हणून ते गोय घरात उरतालो आणि चुकून समज एक दीस बायल बरी ना जाल्यार मागीर घोवाची परिस्थिती कशी जाता ते म्हाका अशें सांगपाची गरज ना. असे कितलेशेच इन्स्टन्स आमच्या लायफान आयले आणि ताच्या खातीर आमी तरी आमच्या परवरी मतदारसंघात आमी स्वलंबी आमची महिलांक करपी आणि जावची पूण 2008च्यान जी मोहीम घेतिल्ली ती जवळ 5,000 महिला जवळ परवरीच्या मतदारसंघात वेगळे वेगळे सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि मोर्चान आसात जातूंतल्यान ती तेन्नाच्यान जी सुरवात जाल्ली ट्रेनिंग केलें बाकीचे केलें शॉप्स घाले कोणाक वेवसाय करपाक संदी दिली आणि तांचो ग्रोथ पार्टूय पळयला. आमच्या बरोबर हांगा कितलीशीच महिला आसात आणि ती मायकार जेन्ना सुद्दां उलयतात म्हाका आमच्या महिलांची याद जाता की सुरवातीक तांकां आमी उबे रावन आनी उलय म्हणटाली कडकडकडकडून हात घालताले काय उलयनाशिल्ली दिल्ली भायर सरनाशिल्ली उलोवपाची वाचा सोड कितें करपाक जाय अशें अशें कळो. आज तीच महिला उबी रावन ठणठणीत उलयतात आणि त्या विचारान जेन्ना विचारधारान वता त्या सगळ्या महिलांक संघटीत हाडप आणि एक धोरण घेवन फुडें वचप ही खूब म्हत्वाची गजाल आसा. And when you start thinking in these particular lines, you need a particular share to come to, an umbrella that everybody can come together. I'm very happy to see that the Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan, formulated just some time back, has managed to connect the women from the north to the south, connecting every woman from the panchayat areas आणि ग्रामीण भागातली महिला सदांच तिने आता ती फाटल्यान उरता आणि तिका कोण तरी फुडार काडचो पडटा. तुमची जी टीम सध्या हांगा व्यासपीठार आसा ती एक बरी डायनेमिक टीम आसा. रिक्षा जावं गीता जावं आमचे बाकीची सगळीं जाण जितली हांगा आसा आनी तुमची घोडबदल नेली घोडबदल कित्याक म्हणटा इतली वर्सां नेली राष्ट्राच्या भुरग्यां नेली पडटलो तशें आसा दिसता तशें भुरगें कशें वागताय भुरगें कशें आणि जी ऑपॉर्च्युनिटी करता हांव तरी म्हणटा हांव म्हज्या घरान हांव भायर आसता घरान कितें करता आसतलें कॅलिकूच खबर बट दिस इज वॉट एक्चुअली अ वुमन शूड बी बिकॉज शेवटी घर सांबाळपी घराचो कोणा हांव सदांच मानता तातूंतल्यान खूब इम्पॉर्टंटली तुमचें रेकॉग्निशनूय घेवपाची गरज आसता. जेन्ना सत्कार जाताले तेन्ना हांव मुद्दम त्या महिलेच्या दोळ्यांत पळयतालो. शी वॉज व्हेरी हॅपी बिकॉज शी वॉज गेटिंग आणि खूप इम्पॉर्टंट म्हणल्यार महिला शक्ती. महिला शक्तीची जाणीवजाय सुद्दां करून दिवप आणि त्या आदाराचेर स्किमी सेंटरांतल्यान स्टेटान आमी येवप आणि स्टेटांतल्यान आमी डॉक्टर प्रमोद सावंत ताजे पयलीं मनोहरबाई हांणी स्किमी काडप आणि त्या लोकांक ती गृहलक्ष्मी म्हणून त्या तरेन पळोवप. म्हाका दिसता ह्या विचाराक खंय जाल्यार खंय कोणो दिवपाचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसता. आमी जरी दादले जाले वी एक्नॉलेज द एफर्ट्स पूट बाय ऑल ऑफ यू and we continuously see the relentless work म्हणजे कंटिन्युअस आपापले पूर्वाची पंचायत ती कितें घेवन येता आनी कोण आसा आनी कितें घेवन येता ते घेवन येता आसतना सुद्दां ते पॅशन इन द थिंग ते रिस्पॉन्सिबिलिटी ते कॅरी कॅन बी सीन द वे ते पूट देयर थिंग्स अहेड
आणि आम्ही सरकार म्हणून आमची तितली जबाबदारी असता जाता तितलो तांकां मदत करची. हांगा दिक्षा आसा, नॅली आसा, गीता आसा, बाय मांद्रेकर आसा, खूब जाण हांगा आसा, तशेंच आमचे कविता भाभी, सफर, आमची सगळीं जाण आसा हांगा बरोबर. Everyone is working for the people, everyone is working for the society, and that is what makes India thing of difference. अनिता म्हणटाला आपलें नांव घेवना म्हणून सगळ्यांचें नांव घेता, सगळीं आसात. पूण ताजें आज रेकॉग्निशन जावन खरेंच बरें दिसलें. सगळ्याचे सत्कार मूर्ती जे आमी आतां सत्कार केले ताका कॉंग्रेच्युलेट करता. They become motivation to the rest. They inspire the rest to come into that particular part and share. आणि ही जबाबदारी फुडें वता आसतना तुमकांय ते मोटिवेट करता. विचार खूब आसतले. हो प्रोग्राम जेन्ना घडयल्लो गेलो तेन्ना म्हाका हे नाले दिक्षा आनी नेली बी आयले नाले टायम सांग, हांवें तुमचो टायम सांग, म्हणजे 3 करतली, हांवें 3 पावतलो. मागीर त्या प्रमाणे प्रोग्राम जालो. म्हाका लागली गुरू पौर्णिमा म्हणून, पूण 3 पावपाक जाल्यार सकाळच्या मायाचो मी बोवाळ. कित्याक आपले 3 पावना जावन आमचे कितें जालें, महिला सुद्दां टायमार पावतात, दादले लेट आसतात. नाच जाल्यार मातशें कनेक्ट करपाक क्लास जाल्यार सगळ्या भुरग्यांचें जेवण जाल्या शिवाय भायर सरची ना, ताजे खातीर तूं मातसो लेट यो. हांवें म्हणलें ऑलरेडी प्रोग्राम घेतला आनी मुख्यमंत्र्या कडेन तुजी मातशी मिटींग आसा, ताचे खातीर ती मिटींग काय चुकोवंक मेळना आनी ती जबाबदारी सगळ्या स्टेक होल्डरांक आपयल्या. पूण म्हाका एक अर्द वरान तुमी सोडात. नाल्यार दिसत की रोहन येता आनी वता, कितें मंत्री जालो म्हणून कितें आयलो आनी गेलो काय तशें न्ही. म्हाका असल्या कार्यक्रमाक पूर्ण कार्यक्रमाक रावन तुमचोय कार्यक्रम पळोवपाक खूब आनंदूय मेळटा आनी आय कॅन सी द विमन एम्पावरमेंट इन द रायट डिरेक्शन. आज तुमचो वर्कशॉप ऑन सायबर क्रायम्स एंड ऑनलायन फ्रॉड्स हे पळयतलें खूब म्हाका बरें दिसलें की एक इनोवेटिवली थॉट बाय द GPA MSA हो वर्कशॉप ऑर्गनायज करता. ग्रामीण भागाच्या हातून आनी हातून इतलें अशें जालां की एक मॅसेज येता की तूं 50,000 जिखली म्हणून. ती 50,000 जिखली म्हणून भायर मनीस चिंतता अरे आपल्या लॉटरी लागली रे लागली म्हणून. तितल्यान एक फोन येता. ती म्हणटा तूं आपल्या अकाउंटाक फक्त ट्रान्झॅक्शन दाखोवपाक आपूण तुज्या अकाउंटाक 10 रुपया घालता, 100 रुपया घालता. कोण घालता? जो लॉटरी जिखला म्हणून सांगता तो तुज्या अकाउंटाक 100 रुपया घालता. तो घालतल्यार तुका इतली गॅरंटी मेळटा की आतां 100 मेळत आनी 50,000 एक वरान मेळटले म्हणून. ते एक ट्रान्झॅक्शन ओपन जालें की तुज्या अकाउंटार कितले आसता तितले ताज्या अकाउंटार वता. कशें वता म्हाका जाणा. आनी तो पुलिसेन अकाउंट तूं सांगता म्हणजे 4-5 अकाउंट धरून खंय तरी आनी खंय पावता. अँड दीस इज नॉट समथींग वीच इज गोवा सेंट्रीक, इंडिया सेंट्रीक. इंटरनॅशनल सिंडिकेट्स तयार जाल्ले आसा जातूंतल्यान असले फ्रॉड्स तयार जातात आनी ह्या फ्रॉडांतल्यान एकदा आमी विचार करतले भंय दिसता की जशी टॅक्नॉलॉजी वाडटा तितले सायबर क्रायम्साकूय वाडपी अशें तयार जाल्ल्यो आसा आनी ताजी जाणीव करून दिवप खूब म्हत्वाची आशिल्ली. आमी ह्या वर्सा डिजिटल महिला सशक्तीकरण ह्या हालींच आमी पॉलिसी एप्रूव करून दिल्ली आसा आनी आमी म्हाका दिसता आमी IT डिपार्टमेंट गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानाकूय बरोबर घेतले, जातूंतल्यान ही गांवां गांवांत वचपाची BLE नाल्यार CSE तर्फे ही स्कीम आमी काडिल्ली आसा. मोटीव एकूच की जी महिला डिजिटल क्रांतीच्या हातून मातशी दिसता फाटी आसा आनी तिका आपल्याक कळपाक जाणीव करपाक जाय जाल्यार तो शॉर्ट कोर्स आसता जातूंतल्यान तुमी स्वता जाणीव करून घेतली जाल्यार स्वताय तुमी पयलीं डिजिटल एम्पावर जातली, आपल्याक स्वता कॉन्फिडन्स येतलें. भायले मनीसूय आपल्याक फटोवंक शकचे ना आनी घरांतलीं भुरगीं फटोवंक शकची ना. कित्याक भुरगीं आज इतलीं फुडें पावल्या की टॅक्नॉलॉजी मोबायल वापरता आसतना केन्ना स्क्रीन चेंज जाता आनी लॅपटॉपाची केन्ना स्क्रीन मिनिमायज जाता आनी स्टडीज वयर सरता, स्टडीज कमी जाता, गेम वयर सरता. तेजे भुरग्यांक रोखडेंच कळटा आमकां अजून कळपाक त्रास जाता, वेळ लागता. आनी ताज्या खातीर महिला सशक्तीकरण डिजिटल महिला सशक्तीकरण स्कीम येतली तेन्ना तुमकां सगळ्यांक जाणीव करून तुमच्या बरोबर घेवन ह्या 2 म्हयन्या भितर चालू जातली. तेन्ना तुमकांय भितर घेतले दिक्षा ही स्कीम सुरू जातली तुमी मातशी इनवॉल्व जायात जातूंतल्यान ही सगळ्या महिला तर्फे गांवांनी पावून पंचायत लेवलाचेर महिला सशक्तीकरण करपाक तुमचो साथ घेवन तर त्या महिलाक लास्ट मनशाक अंत्योदय प्रमाणे स्वयंपूर्ण गोंय करतले आनी आत्मनिर्भर जातले जाल्यार ही खूब इम्पॉर्टंट गोष्ट गोंय सरकारान आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत सुरवात केल्ली आसा. ताका तुमी बरोबर रावचें अशें आव्हान करता. आयच्या दिसा खुबश्यो गजाली आसतल्यो. म्हजो मित्र बाब प्रवीण आल्लेकार तोय आयिल्लो आसा, तोय आपले विचार मांडटलो. पूण आयच्या कार्यक्रमांतल्यान तुमकां शुभेच्छा दिता.
म्हाका हांगासर वचपाची तुमी निरोप दिवचो अशें तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता आनी म्हजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोविंद.